उद्घाटन आमचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते आणि मोर्चेचे एक नागरिक सप्तोजी यांच्या हस्ते झालेल्या तुम्ही सगळे मोर्चेचे लोक तसे मांजऱ्याचे महाराष्ट्रातील गोमंतक पक्षाचे कार्यकर्ते त्याचे प्रेमी आणि मतदार तुम्ही आज मोठ्या संख्येन इतको मोठो राजकीय भय असताना सुद्धा हांगा उपस्थित रावल्यात. भय इतक्या खातीर म्हणटा की ज्या भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आहे ज्यांच्या कडेन 27 आमदार म्हणतात ते त्या भारतीय जनता पक्षाच्या आमदाराक महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे झेंडेचे आम्ही खंय खंय ते एका खांब्यार लायलेले आहात ते आज काढची गरज पडली. हाच्यातून कळटा की तुमच्या सगळ्या लोकांचो दयानंद सोपटे कितलो भय पडला तो कित्या खातीर दिसले पळय आमचे ऑलरेडी मांद्रेन आता 3 वर्सां जाली ऑलरेडी ऑफिस चालू आसलें. आता आमी खुबशे डिजिटल सेवा स्टार्ट केल्या फ्री डिजिटल फॉर एग्जाम्पल आधार कार्ड जावं एम्प्लॉयमेंट कार्ड थोड्या शेतकऱ्यांक फॉर्म 1 and 14 लागतात सो हे ऑनलायन आमी सर्विसीस आमच्या ऑफिसान ऑलरेडी स्टार्ट केल्यात मांद्र्यात. आतां हांगासले आमचे कार्यकर्ते आसले तांकां अशें जालें की हांगाच्या मोर्चेच्यान मांद्र्या वचपाक खूब डिफिकल्ट जातालें आनी मोर्ची व्हडली पंचायत आसल्या कारणान पॉप्युलेशन चड आहा सो तेंचो रिक्वेस्ट आसलो की हांगा मोर्जेन एक आमचें ऑफिस आसचें सो ताका लागून आयज आमी हें ऑफिस स्टार्ट केलां आनी जे सगळी सेवा थंयसर आमी सुरवात केल्या डीजी सेवा ती हांगासर मोर्जी गांवा खातीर हांगा डीजी सेवा आमी स्टार्ट करपाचें आयच्यान स्टार्ट केलें. मांद्रे मतदारसंघान हेच्या पयलीं मुख्यमंत्री जावन गेलो लक्ष्मीकांत पार्सेकर त्याच धर्तीचेर आयज MLA काम करता आनी इतले आसून सुद्दां म्हणजे भाजपाचो हयसर पंगुडो आसून सुद्दां मुख्यमंत्र्याक हांगा येवचें पडटा हे तुमच्या त्या सगळ्या कामां खातीर अडथळो दिसता. म्हटल्यार तेणी भरपूर काम केल्यार सीएमाक येवपाची कितें गरज पडली पयलो प्रश्न. दुसरो म्हटल्यार आतां सीएम हांगासर येयला आमी आमची पार्टी मांद्रे तर्फे तेंचे एज अ सीएम वेलकम करतात आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन पूण तो येयला तेणी ते बाकीचे विचार करपाचो कितें हांगासर काम डेव्हलपमेंट जाला ते जे प्रोजेक्ट जे अर्दे कुठे उरल्यात ते गेली 4.5 वर्सां कंप्लीट जावंक ना तशें पडले तेचेर तेणी वचून अभ्यास करपाचो आनी कित्याक जावंक ना ते पळोवपाचें आनी लोकांक फेसिलिटीज केन्ना प्रोवायड जातली. अनएम्प्लॉयमेंट मेजर इशू आहा. इलेक्ट्रॉनीक सिटी केन्नाची सँक्शन जाली अप्रूव जाल्ली आहा ती आजून पर्यंत स्टार्ट जायना फक्त आश्वासनां मेळटा जातलें म्हणून आयज मेरेन तेंचें कांयच जावंक ना जाल्यार डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें तें पयलीं दाखोवपाचें. आयज ना म्हटल्यार एक 5 ते 6 प्रोजेक्ट हातीन तेंच्यांनी उद्घाटन करता सो ताचेर कितें म्हणपाचें. पयलीं कोणे केल्यात ते सुरवात कोणी केल्यात कंप्लिशन कोणी केलें ते पयलीं पळोवपाचें आनी कंप्लीट थोडे प्रोजेक्ट कंप्लीट जायनासतना उद्घाटन करतात तेचेरूय लोकांनी विचार करपाचो. हे जे प्रोजेक्ट पार्सेकरान आमच्या हेणी करूंक ना सोपटेन करूंक ना तेणी जर केल्लेले जाल्यार एक वेगळें चित्र आसतलें लोक तेच्या सपोर्टाक आसतले. सगळ्या मांद्रेच्या जनतेक खबर आहा प्रोजेक्ट कोणे केल्यात कोणे सँक्शन केल्यात. तर आनंदाचो क्षण आसा ह्या मोर्शी गांवांत मगो पक्षाचे ऑफिसाचें उद्घाटन. असंख्य लोक जमिल्ले आसा उत्स्फूर्त अशे 500 लोक आज ह्या कार्यक्रमाक जमिल्ले आसा. भाजपाची दडपशाही झुडकारून लोक आज भायर सरता. हातूंतल्यान एक क्लियर सिग्नल वता ह्या मतदारसंघात की लोक आज पर्याय सोदतात आणि मगो पक्ष आणि जीत आरोलकर हो निश्चितच एक बऱ्यापैकी पर्याय आज ह्या मतदारसंघात तयार जाल्लो आसा. मगो पक्षान जे कार्य केलां हांव विरोधकाचे जास्त उलयना कारण लोक जाणटा जनता जनार्दन ही जाणटी आसा सगळ्यांक खबर आसा. पण आज मगो पक्षान जे कार्य केलां जीत आरोलकर स्वतः अपक्ष म्हणून उमेदवार राविल्ले गेले 2.5 वर्सां मागीर बाय इलेक्शनान ते हरल्यानंतर तांच्यांनी जोमान आपले कार्य सुरू केले. या पूर्ण मतदारसंघात तांच्यांनी सगळ्याच्या अडीअडचणीक पावपाचो प्रयत्न केलो. फाटल्या टायमार पॅन्डेमिका टायमार सगळ्यांक खबर आसा तांच्यांनी आयसोलेशन सेंटर उबे केले जंय तांच्यांनी एक डॉक्टर 2 नर्सीस अटेंडंट एम्ब्युलन्स ड्रायव्हर डायट प्रॉपर डायट अशी सगळ्याची व्यवस्था करून कितीशे लोकांक ताचो लाभ मेळ्ळो. म्हाका किती तरी भाजपाचे कार्यकर्ते मेळ्ळे ज्यांच्यांनी ह्या सोयीचो लाभ घेतलो आणि तांच्यांनी आनी छाती ठोकपणे सांगता की ह्या फावटी आमी जिता बरोबर आसतले. कालचीच गोष्ट 130 क्रिश्चन कम्युनिटीची मायनॉरिटीची महिला मगो पक्षात जॉईन जाला. हो इतिहासीक क्षण एमजीन आमच्या बरें चलयल्ले हे आतां येतात लोकांची कामां करिनात कामां करता म्हणून सांगतात आनी फटयतात लोकांक आनी आपल्याची कामां करतात. सो पयली फावट हांगा मोर्जेन MGचें ऑफिस जाता आनी जीत भाई हांगा सुरवात करता कितें म्हणपाचें आसा तुमकां हेच्या संदर्भात. हांगा ऑफिस जावचें गांवचे आनी मोठ्या प्रमाणात काम जावपाक जाय. आमी मोठ्या प्रमाणात काम करी
आम 25-30 वर्सां सुमार आमी खलपांगडा गेले नाचले हेका MG. MG. आणि मदीं थोडी गॅप पडली. मदीं गॅप पडली आमकां बाटयले त्यांनी हेका काँग्रेसीक आमकां एका वर्सा हें केलें हय परत आता तुमचे कडेन MG हातीन आयली. आतां आमच्या हातीन आयली